काशींतल्या मूळ वैश्य कुलगुरू मठाच्या पुनर्निर्माणा खातीर केरळांतल्या कोची कालेडींतल्यान 5 ऑक्टोबराक शंकर एकात्मता पदयात्रेक सुरवात जाल्ली। ही पदयात्रा 23 एप्रिल 2023 काशीक पावन संपन्न जातली। 16 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर मेरेन ती गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवतली। काशींतल्या मूळ वैश्य कुलगुरू मठाचें पुनर्निर्माण करप ह्या पदयात्रेचो मुखेल हेत आसा। आयकात मठाचो अध्यक्ष सुमित वेरेकाराक। पदयात्रा कालडीच्यान काशी वयतले। आज गोंयच्या हेका लागून स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेता। 16 नोव्हेंबराक गोंया एंट्री जाता, काणकोणाक रावतले ते। काणकोणच्यान मागीर फातर्प्या गोंयकरीन थंय रावतले 17 तारखेक। 18 तारखेक मडगांव येता। 19 नोव्हेंबर फोंडा विठ्ठल मंदिराक। 20 नोव्हेंबर मार्सेल। 21 साखळे। 22 नोव्हेंबर बिचोले। 23 नोव्हेंबर म्हापसा दत्तवाडी। 24 पेडणे आणि 25 तारखेक महाराष्ट्रात प्रस्थान करतले। ह्या स्वामीचो मेन उद्देश आसा की आमच्या वैश्य समाजाचो स्वामी आमचो असल्या कारणान समाजाक एक लागीं करपा खातीर एकात्मता पदयात्रा सुरू केल्या। दोन उद्देश आसा, एक म्हणजे समाजाक सगळ्याक लागीं करपाक आणि त्यांचे एक सगळ्यांक घेवन फुडें वचपा खातीर